Praise the Lord. The Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Maiman Jesu. Maiman Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, जदूच्या बहुपवित्र कुडी रक्ताची परब या आयतारा पवित्र सभा दबाजान आचरण करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, जेजूनो या आमकां दिल्लें वर्तें देणें ताची कूड आनी रगत आमकां जिवीत दिवच्या खातीर, आमकां सांगात दिवचे खातीर, आमच्या संगता रावचे खातीर जेजून विसून काडली ही वाट जेजूची कूड दी रगत आज पवित्र सभेक वर्तें देणें जावन ताणें देम दिलां. 1264 इस्वेंत पापा उर्बन आनी ही परब पवित्र सभेंत स्थापन केली आनी तो वळतावन सगळी पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रक्ताक मान करून आयल्या आनी उंड्या रुपार जेजू मनशा मदें जीवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सांत अल्फोन्सो मारिया लिगोरी म्हणटा, भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार तुवें करशिल्लो वेळ तुज्या जिणेचो अत्युत्तम फायद्याचो वेळ. कितल्या अपुर्बाची उतरां. भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार तुवें करशिल्लो वेळ जिणेचो अत्युत्तम फायद्याचो वेळ. तशें करशिल्लो वेळ तुका मरणाचे घडये आनी सस्नाक बुजावण दितलो. भोवशा मिसा वेळी आनी भोव पवित्र सक्रामेंतार तुवें मुखार करशिल्लो थोड्या वेळा वरवीं सगळ्या दिसा तुवें केल्ल्या हेर आत्मीक अभ्यासां परस चड तूं फायदो जोडटलो. संवसारान आपल्या संतोशा आनी दादोसकाय वरवीं एका आत्म्या दिव्य जाल्ल्या सक्कट बुजावणे परस चड बुजावण भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार उर्बेन थोडो वेळ क्रिस्तूच्या आत्म्याक लाभता म्हणलें समजा. ही उतरां सांत अल्फोन्स मारिया लिगोरीची. भक्तीक तो पवित्र सक्रामेंताचो ताच्या वैयक्तीक जिणेंत ताणें भोगल्लीं ही उतरां आमच्या मुखार दवरल्यान. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाविनीनो, पंडित सावनी या उंड्या रुपारचे जेजू सांगता आतां आमी 1 घंटो करसूंक वेता. हो मोलादीक वेळ, अत्युत्तम फायद्याचो वेळ, जेजून आमकां आशिर्वाद दिवचो वेळ, आमची मागणी फळादी करचो वेळ, हर एक आमची तेसामा ती फळादी करचो वेळ, जेजून आमकां आपडचो तो पवित्र वेळ, ताच्या दैवीक स्पर्शान आमकां जीव दिवचो तो वेळ. हो पवित्र वेळ आमी भक्तीपणी करचया. आमकां आमी समर्पया. उंड्या रुपार जेजूक आतां आमचे मदें स्वागत करया आनी ताका आमी आराधन करया. दुर्लभ जेजू मोगळबुदा कितलो मोवाळीस आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो. तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. ताचे बागार
कोण आसा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाट दैवीक मोगासो वय मोगाळ बाबा बहिणीनो, जेजू आमचो इश्ट कितलो मोगाळ सम्या आमच्या जिवितांत आमकां तूं व्हरतो सांगात दिताय, आमच्या कश्टांत आमकां तूं सांगात दिताय, रात आनी दीस जेजो ह्या उंड्यार पार तूं आमचे सांगता आदार आसाय, आमचें जिवीत तूं पवित्र करताय, आमकां सांबाळटाय आनी चलयताय, आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, आमच्या जिवितांत खंत बेजाराय आमकां रेवोड घालतना, आमच्या जिवितांत पिडा शिडा आमचे थंय भितर रिगता आसतना, आमी मानसीक रितीन चलवतना वळवळतना कश्ट येतना सोम्या जेजू तुजे बागार सांगात दिवचो इश्ट आमकां कोण आसा सोम्या, तुजे बरी मोग करचो इश्ट आमकां दुसरो कोण आसा सोम्या, कोणूच ना तसलो इश्ट तूं आमचो मोग करतलो, आमकां धैर्य दितलो, आमकां बुजावण दितलो, आमकां समाधान दितलो, आमकां मुखार वचूंक बळ दितलो सोमीन तूं सोम्या केदो व्हरतो सांगात तुजो दैवीक मोग असो सांगात संपूर्ण आमचे सांगता एक जावन जेजू मनशार पार आमकां तूं सांगात दिताय, ह्या खातीर जेजू आमी तुका आराधन करता, तुमची जाप तुमची जाप जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता म्हणया जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता, जेजू जिवी ह्या उंड्यार पार आमचे मुखार तूं आजार आसाय ह्या पासून, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता, जेजू देवाच्या पुता ह्या संवसाराक आयिल्ल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता, जेजू देवाच्या पुता आमचे खातीर मोरयेच्या कुशींत मनीसांव जल्मल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता, जेजू देवाच्या पुता सर्व तरेची कुडीची पिडा गुण केल्ल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन जेजू करता, देवाच्या पुता मनशाची काळजां परिवर्तन केल्ल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता, जेजू देवाच्या पुता 5,000 लोकांक 5 उंड्यांनी 2 मासल्यांनी दादोशी केल्ल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता, जेजू जिविताच्या उंड्यार पार ह्या संवसारांत आमचे मदीं देवून आयिल्ल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता, जेजू जिविताच्या उंड्या तुजी कूड रगत आमकां खाण आनी पिवण जावन दिल्ल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता, जेजू जिविताच्या उंड्या हर एका मिसाच्या बलिदानांत कुडी रक्तां रुपार आमचे थंय येवच्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन, जेजू जिविताच्या उंड्या हर एका आमच्या कुल्या पाळो दिवन आमच्या गरजांक सदां सपोवच्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन जेजू जिविताच्या उंड्या हर एक आमच्या मागण्यांक आनी विनतेक कान दितल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन बाबा भयणी जेजू व्हरतो काकुळदार ताची काकुळ केदी व्हरती केदो व्हरतो बिरमो तिसो धर्यो तो मनशांची काळजां मनशांची कश्ट पडून मोवाळलो वसुमी फातक्यांक पडून फातक्यांनी बॉक्सांनी दिवच्या दयाळ धरलो वसुमी वेची कत्म्या पटलून धर तांकां पाटी हाडलो तो सुमी आपल्या रगात व्हरून आमची पातकां आपल्या रगतान धुवन आमकां नितळ करून शुद्ध केलो आमचो सुमी आमचो मोगाळ इश्ट आपल्या बापाक
आपणाक उपसून दिवन बापाची कृपा आमकां दिवन कृपेच्या शेल्यान सोबीत करून आमकां देवाची भुरगीं कर नेटयल्लो आमचो स्वामी आपले रक्त मांस रक्त रगत आमकां काण दिवन जगण जावन दिवन आमकां बळ दिवन आमचे ती एक जाल्ल्या सोम्याक आमी सक्कड आराधन करया आनी म्हणया काकुळताची केदी वोरती मोते सदर्यो तो वेची कम्या पोटलुंदर आपल्या रक्तान नाडयता बापाक दिता तांकां वोचो गोरपेशेल्यान मिटयता आपले रक्त मांस तांकां खावून तांचे दैतो एक जाता बापाक दिता तांकां वोचो गोरपेशेल्यान मिटयता आपले रक्त मांस तांकां खावून तांचे दैतो एक जाता पळय सोम्या केदो व्हडलो इश्ट आमचो तो तुजी काकूळट आमकां तुवें दाखयली तुज्या मोगान आमकां तुवें भरलें तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां तुवें भरलें तुज्या अमलीक रक्तान आमची पातकां धुवन काडली सोम्या आमी ना पावो आमी पातकी आमी अस्कत आमी ह्या संवसारांत वायट सवयांनी भरलेली तरी पूण जेजू तुज्या त्या अमलीक रक्तान आमकां नितळ केली कितले सोबीत केलें आमकां आमचे आत्म्या परजळ अशें केलें सोम्या तुज्या पवित्र अमलीक रक्तान सोम्या तुजी ती दैवी कृपा आमची ती भरली तुजी भुरगीं आमी जावचे खातीर तुजे भुरगीं आमी जावचे खातीर आमी पवित्र जावचे खातीर आमची कुटुंबां पवित्र जावचे खातीर आमचे जिवीत पवित्र जावचे खातीर हो संवसार पवित्र करचे खातीर जेजू आमकां तुवें तुजे सक्तेन भरलें सोम्या तुज्या बळान आमी भरल्या आनी सोम्या जेजू आमी वर त्या रितीन तुका अर्घ दिता परत तुमची जाप जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या ह्या येवकारिस्तांत रावून आमची मागणी आयकतल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या ह्या येवकारिस्तांत रावून या तुमी कश्टतल्यानो वजान वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून आमकां उलो दिलेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या ताणेल्ल्यानो मुजेसरशी येया हांव तुमकां आनी मुजेस येया आनी पियेया जिविताचें उदक दितलो म्हण तेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या बाराधन शिसां सांगता म्हणून येवकारिस्ताचो साक्रेमेंत घडून आमकां दिलेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या रात आनी दीस आमची दुखां पुसून आमकां धैर्य आनी बुजावण दितेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या आमच्या कश्टांनी आनी दुखांनी आमकां सांगात दिवन एमाउसाच्या वाटेर त्या शिसांक सांगात दिल्ले बरी आमचे सांगता चलतेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या तुज्या फाटल्यान हारींनी आयिल्ल्या लोकांची बिरमत पावली बरी आमच्या जिवितांत सदांच आमची बिरमत पावतेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या हर एका रेतीर केंद्रांनी हर एका इगर्जांनी
आनी उंड्यार पार हजर वचून अजापां वयर अजापां करतल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता. जेजू जिविताच्या उंड्या आमच्या ह्या फिरगजेंत ह्या पवित्र आराधना मरे पांत दिवायन व टीव्ही यूट्यूब हाचे मरे पांत जायत्या लोकांचे कश्ट हाळू करतल्या आनी तांच्या जिवितान धैर्य दिवन तसो भावार्थ घट करतल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता. सोम्या जेजू आमचो मोगाळ इश्ट तो ससनात हांव तुवें मोग केलाय आजकाल तो न्ही आमी आवयच्या गर्भांत जल्मोच्या आदी तुवें आमकां विसलाय आमचो तुवें मोग केलाय सोम्या हो तुजो उपकार आमी मानता हांव तुका अर्गां दिता हांव आनी तुजे मुखार आमी सर पडो नमस्कार करता हांव जेजू कित्याक तूं आमचो इश्ट सोम्या आमचो इश्ट जातो हांगासर मात्र न्ही ह्या संवसारांत एक दीस जेजू आमी हो संवसार संडून तुजे सरशी येता त्या सर्गीच्या राज्यांत थंय तो आमचो इश्ट जा जेजू आमची इजी काबार जातना आमी सदांच त्या सर्गार तुज्या संगतपणांत तुजे इश्टागतींत तुज्या दैवीक कृपेंत ताका जियोंको सोम्या आमकां फावो कर आमी तुका आराधन करता मोगाळ इश्ट जेजू सोम्या सासनात हांव मोग करतेल्या मानता सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार तू आमचो इश्या चिडी जातास खबारी निर्मी आमी भोगूं तुका रूप रूपागी सर्गारी तू आमचो इश्या चिडी जातास खबारी निर्मी आमी भोगूं तुका रूप रूपागी सर्गारी. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Boshan भाव भयणीनो उंड्यार पाराचे जेजू कडेन आमी काळजांतावन उलोवया कितलोसो लोक ह्या जेजू मुखार बसून उलयता नावार्थीक सांतीन भारताची मादर तेरेसा हर एक दीस आपल्या जिवितांत आपलें काम संपवून आपलो दिसपडतो वेळ सगळें
त्या लोकांच्या सेवेंत करसून रातीक येवन बुंड्यार परच्या जेजू कडे ती उलयताली, आपले कश्ट जेजू कडे सांगताली आनी आपल्या कश्टांत जेजूचे सांगातपण भोगताली आनी तिका जेजू बोळ दितालो, कांयच उणें करूंक सोडूंक ना तिका जेजून. एक दीस मदर तेरेसा अशें जालें, तिच्या आश्रयांत आसल्या त्या दुर्बळांक निवासी कांय नातलें दिवंक सगळें खाली जाल्लें आनी मदर तेरेसा गेली उंड्यार परच्या जेजू मुखार बसली, सोम्या कडेन आपले कश्ट सांगोंक लागली आनी जायतो वेळ तिणें जेजू कडेन मागलो. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठ्ठा आसतना एकलो मनीस व्हडली एक चक्क घेवन मदर तेरेसाच्या आश्रयाच्या बागलार उबो आसलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाविनीनो, जेजू म्हळ्यार तसोच सोम्याची सकत आसली. केदळा आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, आमी मस्तो ह्या समस्यांनी बुडोवन आसतना जेजू आमचे सांगता आसा, आमकां तो सोडिना. भाव भयणीनो, म्हज्या आदल्या फिरगजेंत हांव आसल्या वेळार थंय आमकां एक वेळार आमकां एक समस्या आयले आनी ह्या वेळार आमकां थोडे प्रॉब्लेम म्हणजे दैवीक आमच्या संत्याक एक प्रॉब्लेम आयले आनी त्या वेळार थंयसर आमकां फायनान्शियल एक प्रॉब्लेम जाल्ल्या वेळार आमकां कितें करचें कळोंक नासलें. आनी ह्या वेळार हे आमी जेजू कडेन उंड्यार परचे जेजू कडेन म्हजे कश्ट हांवें सांगले, म्हजो संत जेजूच्या त्या पांयां तेणी दवरलो आनी केवल 2 दीस बसोंक नांत एक मानेस्त आयलो आनी म्हणा लागलो, फादर तुमच्या आमी आयकलें तुमचो संत इल्लो कश्टांत आसा म्हणून. त्या मनशान 5 लाखांची चॅक म्हाका दिली आनी म्हणे तुमचे कडेन आसतना म्हाका जाताना पाठीं दिया, हे तुमी दवरा ह्या हातां म्हणा लागलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, गुंड्यार परतो जेजू मनशांचे कश्ट समजता, मनशांची मागणी आयकता. एकले आमी ताच्या पांय तडी धांवतना आमी जेजू आमकां कितेंच ना म्हणना, जेजू आमकां सांगात दिता, एकल्याच आमचे कश्ट तो हाळो करता. त्यास जिकून जेजून म्हणली उतरां, हे ह्या तुमी कश्ट केले न्हू, वजान वयतले न्हू, हांव तुमकां विशीव दितलो. 1000 आनी लाख लोक जेजूच्या पांय तडी वचोन बसता. कितलेशे हांव बंबय गेल्लो थोडे वर्सां आदी रेतीर देवंक आनी थंयसर एका फिरगजेंत हांव गेल्लो आनी त्या फिरगजेंत एक एडोरेशन चापल आसलें. हांव थंयसर रावतालो ते 5 दीस हप्त्याचे रेतीरेक आनी सकाळीं धांवन सांज पर्यंत थंयसर लोक त्या आराधनाच्या कोपेलांत येवन मागतालो. कितलोसो लोक सकाळीं कामाक येच्या आदीं आराधनाच्या कोपेलाक येताले आनी मागताले आनी थंयसर देव ती सोम्याची सगत म्हाका दिसून येताली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आज वस्तू जेजू आमचे मदें आसा. तोच सोमितो 2000 वर्सां आदीं कितें घडलें सक्कट तुमी जाणात. एकलें तुमी पवित्र पुस्तकांत वाचलां, तुमी आयकलां आनी त्या सोम्यान केली अजपान जाणात. ह्या सोम्याक कितलो लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो, कितली पिडा शिडा खाण घेवन वेताले, आपडलेली ते बरें जाताले, कसली पिडा खाण गेल्यारी ते गूण जाताले, कितली मारेकार पिडा जाल्यारी ती गूण जाताली, कोडकार गूण जाताले, विद्विसो पूत जिवान जालो, एकलेय बरेपण दवरताले. केवळ ह्या सोम्याची सकत आनी तीच सकत बाबा भयणीनो आमचे मदें वळटा. त्याच सोम्याक आमकां आमी समर्पण दिया. एक घडीभर आमी मौनपणी 2 मिनट असो वेळ आमी मौन रावया, जेजू कडेन आमी उलोवया. सगळे आमचे कश्ट ताका सांगया, आज आमची जिणी ताचे मुखार वांटून घेवया. काळजांत हांव जेजू कडेन उलया, बसले बरी सक्कड जेजू कडेन उलया, जेजू पळया, जेजू तुमकां पळयता. तो तुमकां मात न्ही, तुमचे कुटाम पळयता.
ह्या घडये काळसांत उलया तुझे कुटुंब कशा सांगा जेजूकडे तुमच्या कुटुंबातले समस्या जेजूकडे सांगा मोतीन तान काळसांत उलया शीता उलया कांय दक्ष नाका सगळे आमी उलया तो आमचे लगी उलयता तो आमकां पळयता काळसांत तुमच्या मोतीन दूख आसा जाल्यार ह्या ताका सांगा भेटया तुमच्या दुकान दोळ्यान तो दुकां वाळोवन दिवण्णी जेजू भेटया तो बसता ताका कसं समजता हर एक आमच्या खातीर तो रावला तो ह्या उंड्या रुपार रावला जाल्यार तो म्हज्या आनी तुजे खातीर आमचे कश्ट आयकोवचे खातीर हांवें उलयल्ले हर एक उदार आयकोवचे खातीर म्हज्या काळजांत हांवें बोग रोडून मागलें म्हाका दिवच्या खातीर हर एक बोगना म्हज्या काळजांत वाळटा आसतना हांव रडतना हर एक म्हजी दूख त्या दोळ्यांतल्यान वाळटना काळजांत तो दूख माळोवन येता आसतना जेजू तुका आनी म्हाका आयकता सांगा जेजू कडेन जेजू जेजू बरं आमी सगळे ते जेजू कडेन मागया आमी जेजू कडेन गिता रुपार जेजूचे सगत मागया उंड्या रुपार असो जेजू आतां आमचे लगीन उतार उलयतलो ते जेची उतार आमी आयकून ह्या घडये आमी सगळे सोम्याचे ते पवित्र उद्ते सगत आमी भोगच्या खातीर आमी आमकांच वेटून दिवया मास तुझे सोम्या जिवीत दिता आत्म्याक म्हज्या तें पोशण जाता सेवता जो हे काण तो जियेता तो तुजे थंय सदां एकवटान रावता रगत तुझे सौम्या आत्मिक पीवन आमर जिवीत म्हाका दिता जोडून जोत्रेगान ये पीवन सेवता तो तुझे थंय सदां एकवटान रावता उंडो सौम्या तूं जिवीत दिताय जिणे अरण्यांत या मान्ना जाताय पोस मुजो करून भुकता वयताय जीव मोरणांतलो वाटून तारण लावयताय उबे रावया देवाचें उतर ह्या घडये आमी आयकोवया सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसो तुमचे सवय असो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ये सम्या जेजू देवाच्या राजा विशांत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली तितल्या सावन दैत आयली 12 जण धर्मदूत ताचे चर्ची येवन म्हणाले आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसाव देखून लोकांच्या जम्याक तूं धाडून सोडू भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं जेजून तांकां सांगलें तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया शिसांनी जाप दिली 5 मुंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कितेंच आमचे लागीं ना जाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक पूण खाण मोलाक घेजायसलें
तोवर जेजून आपल्याशी सांगलें लोकांक सुमार 50-50च्यो पंक्ती घालून बसया. तशेंच तांणी केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 फुड्या आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो. सर्गाक दीस लावन ताणें अर्गां दिलीं आनी उंडो मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सकड खावन दादोशी जालो. चडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत ताणें ते कुडकेत भरून काडले. देवाची उतर ये धाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया भाऊ बहिणीनो. एक ल्हानसो नियाळ आमी ह्या देवाच्या उतराचेर करया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाऊ बहिणीनो, तुम्ही जेजू मुखार आसात न्ही. तुम्ही मागलें दिता म्हूण तुका पातीने आसा गे. आसा गे. कंडी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कालच्या रातीक हांवें आमच्या फिरगजे शुक्ल भाऊ हांगा आसा फाटल्यान राती हांवें फोन केलें. ताणें म्हाका मॅसेज धाडली, फादर म्हजो पाप्पा बरो नातलो, आज उठून चल्लो म्हणून. आनी हांवें ताका फोन केलें. ह्या वेळार ताणें सगळी गजाल सांगली. आस्पत्रेन थोड्या दिसा आदीं ताका एडमीट केल्लो. आमी हांगासर मागले तुमकां उडास आसूं बरो. आनी डाक्टरान तांकां सांगलें की ताका वेंटिलेटराचेर दवरलो. भितर वेंटिलेटराचेर दवरता आसतना तांणी सगळ्यांनी भुरग्यांनी सांगता निर्धार केलो, बापायन भितर ह्या वेंटिलेटराचेर कश्टोचें ताका बरें लागूंक ना. डाक्टरान सांगलें केवल वेंटिलेटर काडल्यार 2 घंटे मात्र तो वाचतलो, उपरांत वाचचो ना म्हणून. आनी तांणी सांगता मेळून निर्धार केलो. देवाक तांणी भेटून दिलें, देवा कडेन मागलें, सगळ्यांनी मागोवंक सांगलें. आनी अशें देवाचेर परतो विश्वास दवरलो. आनी डॉक्टरा कडेन सांगलें, डॉक्टर कालीय जावं दी, आमी तयार आसा, वेंटिलेटर काडया, वेंटिलेटर काडया. आनी डॉक्टरान फाटीं केलें जाल्यार हळे तुमी मिस्टेक करतात. ना डॉक्टर, आमी पातयेत येता धैर्यान तांणी सांगलें वेंटिलेटर काडया. देवाचेर पातयेवन तांणी सांगलें वेंटिलेटर काडलें. आनी ताका वार्डार शिफ्ट केलो. डॉक्टरान केवल 2 घंटे दिल्ले खंय. आनी वेंटिलेटर काडल्या उपरांत 2 घंटे पाशार जाले, कांयच जावंक ना. तसो नॉर्मल ब्रिथींग करतालो, करून सुरू केलें. आनी उपरांत आस्पत्रेन दवरचें नाका, कांय ताणें अशेंच करचें. घराच आमच्या बरें घर पळयता, आमी घराच पळयता, घरा हाडलो, डिस्चार्ज कर. आनी कालच्या राती ती बसून आसली, फाटल्यान आसा आमचो भाऊ स्टॅनी, बसून आसली बरीच. तो ताचें वॉकर कण घेवन भायर येता. तांणी एक्सपेक्टच करूं ना. न्हिदोनचलो मनीस वॉकर कण घेवन भायर येता. तो व्हिडिओ ताणें काडला. देवाचेर दवरलो, बावार्थांनी मागणें फळादीक जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 भावा भयणीनो, एक बावार्थाक उंड्या रुपार जेजू आसो, त्या सोम्या कडेन आमी मागलें, आमकां खंडीत मेळटा. देव आमचे सांगता आसा, देवा खंयचेंच असाध्य न्ही. कितलेशा उतर प्रायर ह्या प्रायर जर देव ताका ही सकत दिता, जर तो मनीस डाक्टरान वाचना म्हणलो, 2 घंट्यांनी मरता म्हणलो मनीस जर तर उठून वॉकराचेर चलता जाल्यार सोम्या विणें खंडीत असाध्य. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, उंड्या रुपार जेजू हेंच करता. आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय. आमी मुस्तुदाना कश्टांत आसता आनी आमचे कश्टांनी वचून देवा कडेन मागता. आमकां थोडी फावटी मागतना देव परिक्षा करता, थोडी फावटी जायना म्हण दिसता.
आत्ता म्हाका थोड्या वेळा आदी म्हज्या भयणीची दुख्यारान आस्पत्रेंत आसा आनी ह्या वेळार डॉक्टरान म्हाका एक फोन करून म्हजे कडेन उलयलो थोडो वेळ तो थोड्यो संगती म्हाका हांगा सांगूंक जायना पूण हांवें ह्या वेळार चिंतलें डॉक्टराक देवाक सादलें कांय ना डॉक्टर म्हणालो अशें अशें आनी ह्या विशयांत कितें बरो वस्तू तुमी देवा कडेन मागा म्हणूं लागलो हांव न्हू आमी देवा कडेन मागचें मस्तो आमी देवाक विटून दिवचें खुशी देवाची पूण देवाक साध्य जालें कांयच ना देखून आमी भाव भयणीनो कश्ट सगळ्यांक येता हर एकल्या कश्टान पूण आमच्या कश्टांनी आमकां जेजू आसा जेजू आसा आमकां भावार्थ जायचें धैर्य जायचें जेजू आमकां सोडून घालिना जेजू आमचे संगत रावता कितेंय जावन दी ते सोम्याची खुशी हें आमकां धैर्य जायचें आनी हेंच आमचो भावार्थ जिवो करता भाव भयणीनो लोक असो जेजू जामो जेजू बाट्यान वेतालो कित्या खातीर आतां आमी वांजेलांत आयकलें लोक असो जमो जेजू फाटल्यान वेतालो एक न्ही दोन न्ही हजार आनी 5,000 लोक म्हणटा 5,000 लोक त्या सांजेच्या वेळा खंयच्या सकाळीं आयिल्ले गी आनी केदाळ आयिल्ले गी भूक लागतली जाल्यार ती लेखी नासतना पुरासान लेखी नासतना सोम्या फाटल्यान येतले कित्या खातीर ह्या लोकांक कितें पिशें लागलें गी ना ह्या लोकान जेजू ती अगदी सकत देखल्ली ह्या लोकान जेजूच्या उतराची सकत साकल्ली ताणें देखील भोगुल्ली ह्या जेजू त्यांची तें बळा ती कुत्रांची सकत आनी सोम्यान केली अजापानांनी पळयली त्या उतरांत तें उतर आयकत आसतना त्या काळजांत लागत आसतना भितर येवनची ती सकत आनी उमाळ्ळें एक धैर्य एक बुजावण एक भलें तें तांकां जिवितांत कळ्ळें आनी त्या खातीर ते पिशे न्ही लोकांच्या जेजूच्या फाटल्यान त्या रितीन वचूंक बगार भावार्थान भरलेले सक्तेन भरलेले जेजूच्या उतराचेर पाती येवन रात आनी दीस लेखी नासतना जेजूचो पट्टाव करून गेले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून जेजू फाटल्यान येतले 4 कारणां तांकां जेजूचेर भावार्थ आनी पातयेनी आसली तांकां जेजूच्या उतरांत संतोश लाभतालो ताच्या उतरांत तांकां भलायकी लाभतली जेजू तो सांगात ताका जाय म्हूण भोगताले देखून जेजूच्या फाटल्यान ते गेले आनी उपरांत पळयता हांव जेजूचे शिश्य सांगतात सोम्या तूं नाका दान सोड ह्या लोकांक भुकेल्यार फाटल्यान येतात बळे तांची बिरमत फाटीन धाड ती वचून दीत वाटेर पडटीत तकली घेवन पडटीत मागीर खंय तंग जातीत सोम्या अशें सोडचें नाका ते वचून दीत घरा वचून दीत एपटी पडचें नाका तांणी मरचें नाका शी सांग भावार्थना तुलो पावना तुजो भावार्थ देखून ते वचून दी म्हणटा संवसारी दृश्टीन तांकां बिरमत दिसली तांची आनी एका वाटेन पळयता हांव ती जबाबदारी सुकोवन काडूं एक हांकां जाती जाल्यार आमकां येत कोडना देखून आमकां रगळे नाकात बेगीन घरा वचून दी मस्तोपटी आमकां हें जाता आमकां थोडी पटी जबाबदारी आमच्या माथ्यार पडटा म्हणून आमी दैत्यपुटी देवाच्या आत्मीक संगतीने आमी थोडी पटी सुकोवन घाण घेता काल्यार की आमकां प्रॉब्लेम देखून आमच्या माथ्यार पडत देखून आमी ती पयस वचून दी आमी चिंता आसा संवसारी संगती येतना भाव भयणीनो आमकां आत्मीक संगती आमी थोडी पटी वंचीत जाता पळया देखून जे शिश्य म्हणटा ते वचून दी पूण जेजू कितें करता वचून दी म्हणना देवाचें संगत म्हूण मनशाक गरज देव मनशा संगत आसतना मनशाक भिवची गरज ना देवाची सकत आसतना संवसाराची सकत कांयच न्हय संवसाराच्या सरतंगती वयर आत्मीक शक्तीक जैत आसा तुमी स्पश्ट सांगता आनी जेजू सांगता तुमीच ताका खावंक दिया तुमीच ताका खावंक दिया हो कितें म्हणटा आमी खावंक दिवचें खंयचें 12 जाण शिश्य आनी ह्या 12 जाण शिश्य आनी जेजू पयशे कांय नात खंय तावन इतल्या लोकांक 5,000 लोकांक खंय तावन जेवण दिवचें
आनी जेजू विचारता तांचे कडेन कितले तुमचे कडेन काले आसा 5 सुंडे आनी 2 माशले आसात हाडा पुरो हाडा आनी जेजून ताजेर आशिर्वाद घालो आनी शिसांक सांगलें वांटूंक सुरू करा पंक्ती घाला आनी वांटूंक सुरू करा ताणें वांटूंक सुरू केलें वांटलें 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 मुग्दोंक ना दोगां दोशी केलें 12 जालीं उट्टूक बुरले उट्टूक काडले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो जेजू ते मोगदाना भाव भयणीनो तुवें तुजे कडेन आसलें पयलें दिवंक जाय तुजे त्यांतलो ल्हानसो भावार्थ तें भावार्थ तुवें दिवंक जाय तुजे लागीं बरें आमाचे कितें आसा तें तुवें दिवंक जाय देव तें आशिर्वादीत करता तुजे कडेन वस्तू आसचे म्हणना तुजे कडेन पयशे आसचे म्हणनात तुजे कडेन ग्रेस्तकाय आसचे म्हणना तुजे कडेन धनदिरबे आसचे म्हणना इल्लें बरें मन आसता पुरो सोम्याक तें जाय आनी तें देव आशिर्वादीत करता आनी त्या बऱ्या मनाक देव दराळपणी दिता आनी 5,000 लोक उंड्या मासल्यान जेवता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाऊ भयणीनो आज उंड्या रोपाराच्या जेजूक हांव आनी तुमी कितें दिवया आज जेजू म्हणटा तुमी तांकां खावंक दिया आज संवसाराक खावंक दिवंक जेजू आमकां सांगता कितें संवसाराक खावंक दिवचें तो सोम्याची ती कूड आनी रगत आज सोम्याची सगत आमी हेरांक दिवंक जाय आज आमचे लागीं कितें आसा म्हजो भावार्थ कितलो आसा म्हजी पातयेनी कितली घट आसा म्हजो विश्वास कितलो आसा हांव संवसारी संगतीचेर म्हजी मोत दवरल्या गी म्हजे कडेन संवसारी संगती विशयांत कंत करना हांव अस्कत जालां गी म्हजी ती दुर्बळकाय आयल्या गी आत्मीक दुर्बळकाय भाव भयणीनो म्हजे कडेन जायते आसा पुरो हांवें मोन केल्यार पुरो म्हजो इल्लो भावार्थ म्हजी इल्ली फातयेनी म्हजो इल्लो विश्वास म्हजो इल्लो मोग म्हजें इल्लें धैर्य म्हजें इल्लें संगतपण म्हजें ती पेल्या खातीर असो इल्लो मुखंत हुस्को हें सगळें इल्लें आसल्यार पुरो हांव तें दिवंक मोन करता 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तांणी दिल्यो सोम्यान त्यो आशिर्वादीत केलो ह्या घडये आमी भेटोवया आज आमचे कडेन कितें आसा जेजूक दिवंक आमी भेटोवन दिवया जेजू आमचे कडेन विचारता कितें आसा म्हाका भेटोवन दी भाव भयणीनो सक्कड आमी ह्या घडये जेजू कडेन मागया आमी भेटोवन दिवया कितें आमचे कडेन आसा सगळें आमचें कूड आनी रगत आमची कूड हें आत्मो आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचें ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें आसा संवसारी पयशे आस्तवदी ग्रेस्तकाय आमचो म्हणलो जीव आमचो म्हणलो श्वास आमचें म्हणलें शिकाप आमची म्हणली मोत आमचें म्हणलें प्रयत्न आमचें म्हणलें तें कितें देवान दिल्ली देणी जावं पर आमचे ख्रस्त ओडणी जावं पर आमची पिडा शिडा ओडणी जावं पर आमची सलवणी जावं तुमची निराशा सगळी आमी जेजूक भेटोवन दिवया ह्या घडये सोम्याच्या पांय तडे दिवया जेजू आमकां ह्या घडये आमकां सकत दिता त्या सोम्याक आमी ह्या घडये आमकां तुमची जाप सोम्या जेजू आमी तुका समर्पीत हांव तुका समर्पित सक्कड म्हणया सोम्या जेजू आमी तुका समर्पीत हांव सोम्या जेजू आमी तुका समर्पित सोम्या आमकां तुवें दिल्लें आपुरबायेचें जिवीत सोम्या जेजू आमी तुका समर्पित सोम्या तुवें आमकां दिल्ली ही कूड आनी आमचो आत्मो सोम्या जेजू आमी तुका समर्पित सोम्या तुवें आमकां दिल्ली सर्व आमची संवसारी देणी सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या तुवें आमकां दिल्ली बरी भलायकी आनी मोतीचो संतोष सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या तुवें आमकां दिलें आपुरबाचें कुटाम सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या तुवें आमकां दिल्लें ह्या जिवितांत आमकां भोगची सर तरेची पिडा शिडा सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या आमच्या मोतीन बरोवन अशी नानान तरेची बेजाराय सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या आमचे जिवितांत आमी भोगची सर तरेची पिडा शिडा सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमचेर आयली सर रीतीची कश्टां आनी अनवरां सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या आमच्या माथ्यार आसचे दैत्य रीण आनी आर्थीक संकश्ट सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या आमच्या मोतींत आमी भोवूंची पिडा आनी टेन्शनां सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या आमच्या जिवितांत मेटा मेटाक आमी भोगचे नानान तरेचे कश्ट सोम्या आमी तुका समर्पित सोम्या आमच्या वावरांत आमी भोगची लेखावरती
पुरासन स्वामी आम्ही तुका समर्पिता स्वामी आमच्या जिवितांत आम्ही भोगची नानांत रीतीची निरपळकाय स्वामी आम्ही तुका समर्पिता स्वामी आम्ही आतीन धरले आमचे अर्ध्या उरले आमचे काम स्वामी आम्ही तुका समर्पिता स्वामी एक बरें कुटुंब मेळच्या खातीर एक बरें काम मेळच्या खातीर आमची करची प्रयत्न स्वामी आम्ही तुका समर्पिता आमच्या भुरग्यांक आमी शिकाप दिवचे खातीर आमी करचे प्रयत्न स्वामी आम्ही तुका समर्पिता आमच्या आनी आमच्या भुरग्याचे मुखलें भविष्य आम्ही तुका समर्पिता आमच्या जिवितांत आमकां मेळची बेजाराय आनी त्रास दिवची कुटुंबादर आनी आमची इश्टामंत्रां स्वामी आम्ही तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबाक घराक आनी जाग्याक आनी जिणेक त्रास दिवचे वायट सक्तीचे प्रभाव स्वामी आम्ही तुका समर्पिता आमचे भितर बरोवन आसचे सर्व अस्खत कायो स्वामी आम्ही तुका समर्पिता आमचे न्ही आसचे सर्व वायट खोटे आनी वायट सवयो स्वामी आम्ही तुका समर्पिता जिणेंत मेटाक आमी फूड करचे रितीचे समस्ये स्वामी आम्ही तुका समर्पिता कश्टां वेळार आमचे दुखांनी वाडटात ती दुखां स्वामी आम्ही तुका समर्पिता आमी जिवचे अस्खत आनी पातकी जिणी स्वामी आम्ही तुका समर्पिता सक्कड आमी सोम्याक समर्पिया भाव भयणीनो आतां आमी ह्या घडये गीत गावया सक्कड सोम्याक आमचे जिवीत आमी समर्पिया आमचे कश्ट दूख खंत बेजाराय जेजू भेटोवन दिया काळजांतून भेटोवन दिया भावार्थान भेटोवन दिया जेजू कंडी जावन आमच्या सांगात आसा 5 उंड्यांनी 2 मासल्यो आशिर्वादीत केल्लो स्वामी आज आमचेर आशिर्वाद घालतलो आमी केल्ले तो आमकां कितें बरें आसा तो 4 आनी 100 वाट्यांनी दितलो कितें आमचे दूख आनी कणबेजारे समस्या तो निवारण करतलो आपल्या अमृत रक्तान तो शुद्ध करतलो आमकां एकल्याक आमकां धैर्यान आनी भलायकेन तो भरतलो ह्या खातीर आमी सोम्याक आमी समर्पिया सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सोगुरस्माका सोडवंदारा हांव समर्पिता 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 सर्वस्माका समर्पिता 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 सर्वस्माका समर्पिता सर्वस्माका समर्पिता सर्वस्माका समर्पिता हालेलुया 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 सगळ्या पवित्र सभेक समर्पिया भाव भयणीनो उंड्या रुपार असो जेजू आज पवित्र सभे मुखार मारे पात आमकां मेळटा हर एक याजक हर एक बिस्प हर आनी आमचो पाप साहिब मिसाचें बलिदान भेटयतात भाव भयणीनो संवसाराच्या कोणच्या कोनशांनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना उंड्या रुपार जेजू आल्तारीर हाजीर जाता वायनाच्या रुपार जेजू रक्तान हाजीर जाता ह्या मारिपात आपले कुडे रगत आमचे खातीर तो दिता भाव भयणीनो सगळी पवित्र सभा जेजूक समर्पिया विशेष जावन जेजूची कूड आनी रगत ह्या मिसाच्या बलिदाना मारिपात आमकां दिवच्या हर एका पाप साहेबाक आमच्या बिस्पांक आनी याजकांक देवाक समर्पिया ह्या उंड्या रुपार जेजू आसा ता जेजू खातीर आपली जिणी समर्पित केल्या धार्मीक भाव भयणीक समर्पिया उंड्या रुपार जे जेजूच्या भोंवतणी रावन मागणें करूंक
आणि त्या सोम्याची सखत मागण्यामध्ये पात लोकांक दिवचे खातीर जिनी समर्पिल्ल्या धर्म भावांक आनी धर्म भयणींक सोम्याच्या सक्तीन भरून दितो आणि ताचे मरे पात जेजूची अगाध सकत संवसाराक वाळोवन दी ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्यां खातीर मागया उंड्यार पारचे जेजू एक कोटरली हर एक भाव भयणी कितली कश्ट जातात आज पवित्र सभेन दुखदून येता नायजेरियान पर 50 जाणांक एक शुटिंगान लगाड घडले कितले जाणां घायली अशेंच कितले कडे उंड्यार पारचे जेजू खातीर जीव दितात तुझे रगत वाळटा तांचे सोम्या खातीर आनी तरी पूण तांचे जीव ते सोम्या खातीर दितात ह्या सक्कट भावार्थ्यांक आनी आमकां समी समर्प्या सगळ्या पवित्र सभेचेर सोम्याची सकत वाडोवन दी उंड्या रुपार सो जेजो आमचेर आशिर्वाद घालून दी पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घालून दी बळवंत करून दी म्हूण आमी मागया समर्पिता सोमिया समर्पिता सोमिया पोवी सवे तुका समर्पिता समर्पिता सोमिया समर्पिता सोमिया पोवी सवे तुका समर्पिता भाव भयणीनो सक्कड कुटुंबां खातीर मागया पाप सेबान ह्या म्हयन्यांत विशेष इरादो जावन कुटुंबां खातीर मागोंक उलो दिला कुटाम येवकरेसन त्या जेजूचें रूप हर एक कुटाम पळया तें जेजूचें रूप तें जावन आसा उंडो मोडुल्ले परी कुटुंबांतले सांदे आपणाक मरतात आनी संवसारी जिविताच्या कश्टां मदें आपलो भावार्थ जियेतात एक कुटाम आपल्या जेजूच्या उतरा साक्ष जावन ते जियेतना तांकां मेळचे ते कश्ट पुड करीत कितेंय भियेन आसतना पुड करतात धैर्यान ते सोम्या खातीर जियेतात हर एका कुटुंबाच्या सांद्या खातीर मागया अमृत तिशा वर्स कुटुंबाचें वर्स ह्या म्हयन्यात समच्या वखदा विशेष रितीन हर एका कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडून दी येवकरेसन त्या जेजू थंय एक कोडलेली कुटुंबां जावं दीत बेसान धरलीं कुटुंबां एक जावं दीत वांटे धरलीं कुटुंबां एक जावं दीत देवातान पयस केल्लीं कुटुंबां देवाक लागीं येवं दी येवकरेस मोगनांतलीं कुटुंबां येवकरीत थंय येवं दीत आनी घरांत माया मोग नासतना लढाय झगड्यांनी जिवची कुटुंबां संवसारी पयशे आस्त भांगारा खातीर जिवची कुटुंबां ह्या संवसारी आशे खातीर जिवची कुटुंबां संवसारी मजे खातीर कुटुंब फाड करतलीं असल्या सगळ्यां जेजूक आमी समर्प्या सोम्याच्या सक्तीन ती बरोवन दी आनी जेवकरेसाच्या सक्तीन बरयल्ले कुटुंबां जावं दी म्हणून आमी मागया समर्पिता सोमिया समर्पिता सोमिया सर्गुटमा तुका समर्पिता समर्पिता सोमिया समर्पिता सोमिया सर्गुटमा तुका समर्पिता मागया भाव भयणीनो आमी प्रत्येक रितीन आमच्या भारत देशा खातीर कितें ह्या दिसांनी अशांतीचें वातावरण केल्ले कडेन प्रतिभटनां आनी लढाय झगडी ट्रेनां उलपतात कितलेशे घरां उलपतात ह्या दिसांनी गगाटो आज शांत समाधान ना राजकीय थंय व्यत्यात भिन्न अभिप्राय रगांनी द्वेष येता अशा संगतींनी आमचे भारत देश जळटा शांत समाधान बिगडोवन गेला आज आमचे भारत वांटे पणटे जाला आमी मागया सोम्या एक कर आमचे भारत देश जळसो उजो पालवोन दी द्वेष पालवोन दी सोम्या वायट धर्म देश पालवोन दी हर एक रितीन द्वेष असले पुरा नाश जावन दीत माया मोगूब जावन दी
भारत एक राष्ट्र सक्कड लोकांना एक राष्ट्र जाऊन मोगान जिवंक सक्कड धर्मा जाती कती वर्गाचो लोक एक जावन जिव आणि सरकारान लोकांच्या बरेपणाक गरजेची कामां करूं वरवेची मोलां सडली ती देवंक लोकांचे कश्ट परिहार जावचे खातीर ह्यो करीत त्या जेजू तुका आमी भारत देश भेटोवन दिता सुम्या ते राख आमच्या भारत देशाचेर आशीर्वाद घाल जेजू समर्पिता सोमिया समर्पिता सोमिया आमचो भारत देश तुका समर्पिता समर्पिता सोमिया समर्पिता सोमिया आमचो भारत देश तुका समर्पिता भाविनीनो कश्टांत असल्या पासत पिडेसता पासत मागया आमकां इल्लेसर इराद्या पासत मागया आमचे खातीर आमी मागया आज तुमी हांगासर इतलीं जाणां आसात उण्या आरोपाराचे जेजू ताचे कुडेन रगत आमकां दिवन त्या जेजूक आमी मान करूंक हांगासर आसा ताचे कडेन आमचे कश्ट सांगोंक आयल्या हांव सांजेच्या वेळा ह्या घडये तुमची कितें जेजू कडेन मागोंक आसता सक्कड ह्या घडये जेजू कडेन सांगा सुमी आमचे कश्ट आयकता संवसारांत कश्टांच्या खातीर मागया आस्पत्रेन ह्याच्या पिडेस्तां खातीर मागया घरांनी ह्याच्या प्रायस्तां खातीर मागया दुर्बळकायेन कश्टांच्या खातीर मागया ह्या घडये विविध रित्या समस्यांनी सांपडलेल्या पासत मागया आर्थीक संकश्टांनी सांपडलेल्या पासत मागया आमच्या मागण्याची गरज असल्या पासत मागया कितलींशीं जाणां आज कश्टांत आसात आमच्या मागण्याची गरज जाता तांकां जेजू भेटोवन दिवया लायमा आनी लिना मंगलोर ह्या दोगांकी एक बरें काम मेळोंक सुम्या तुजे लागीं मागतात मार्गरेटीची भलायकी बरी जावंक मागता सुम्या उंड्या आरोपारचो जेजू तांची खाकोळतो घर एक भाव इस्रायल गेल्लो बऱ्या तरान थंय काम करूंक ताका जावंक बरे वटी गांवची चिंताप काम करूंक कस जाता काम बऱ्या तरान चलोवंक मागता सुम्या कुंदापुरतून शोभमली भयण आपल्या घराचें रावुल्लें काम परत्यान तें आरंभ जावंक करून तिच्या पुताचेर आशिर्वाद घालूंक मागता नावर्तून एक भयण आपणा बरी भलायकी मेळोवंक आनी घरांत समाधान मेळोवंक मागता सुम्या गोंयांतून एक कुटाम तांकां घरांत समाधान मेळूं तांणी तिंगेतलें बिजनेस बऱ्या तरेन चलोवंक आनी तांकां तांच्या घरचो येजमान्यान वायट सवय सणूक आनी मोतीक समाधान घरांत समाधान मेळोवंक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक मागतात कारण सुम्या जेजू तुका भेटोवन दिता हांव तुजी पिडा गूण कर जेजू त्या ताका तो आपड म्हण मी तुजे लागीं मागता बचपे सारेश आनी जास्मीन एका भुरग्याचे देणे आपसत मागता जेजू मस्त ट्रिटमेंट केला आनी की निराश एका आराधना वेळा मागा फादर म्हणून म्हजे लागीं विनंती केल्या ताणें मागो हम्या जेजू तुजे मुखार दवरता हांव ताचेर आशिर्वाद घाल मागणें फळादीक कर आमच्या पिरग जेसू एक तरणाटो अवघड जावन पांय कट जाला बरें काल ऑपरेशन जालां तें सक्सेस जावन बरें हम्या बऱ्या तरान तेजी दुगूण जावन तो बरो जावंक फाटीं येवंक मागता हांव जेजू मंगळूर एक कुटाम तांकां कॅनडाची विजा मेळोवंक बेगीन आनी बऱ्या तरान तांणी थंयसर पावूंक आनी तशें तांच्या पुताक थंयसर एक बरें काम मेळोवंक आनी ताच्या कुटुंबान समाधान मेळोवंक मागता सुम्या एकल्याची IELT एग्जाम पास जावंक आनी भायल्या गांवाक वचोंक सुम्या तांकां वचल्या शिकपाक वचोंक मेडिकल सर्टिफिकेट मेळोवंक मागतात सुम्या तांचेर आशिर्वाद घाल आमच्या पिरग जेजू ही तेन्ना जेजू बेश्टा जावन आयला बऱ्या तरान ताका बरो केलाय त्या भुरग्याक बरो केला आशिर्वाद घाल जेजू आनी की मागण्याची गरज सुम्या तुज्या आशिर्वादाची गरज ताका पुरतो बरो कर सुम्या एक विद्यार्थी CA परीक्षेंत पास जावंक मागता ह्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल जेजू तो बऱ्या तरान पास जावंक एका भावान आपणें आरंभ केल्ली ब्लॉक्सचे बिजनेस कॉन्क्रीट वस्तू इत्यादी मॅन्युफॅक्चरिंगाची फॅक्टरी सुम्यान जितू नश्टान म्हणजे बरें आसा ह्या नश्टान तो भायर येवंक बऱ्या तरेन बरें काम मेळोवंक बरें कामागार ताका मेळोवंक आनी फॅक्टरी बऱ्या तरेन चलोवंक मागता सुम्या आशिर्वाद घाल ही एक भयण आपल्या फायनल एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता अर्गान तुका लाभ तुका सुम्यान जेजू एक भाव आपणा बरी सिरीक मेळोवंक आनी सेटल जावंक मागता सुम्या त्या धर्नाचेर आशिर्वाद घाल एक बरी सिरीक तांकां मेळा शिकर
एक भयण सोम्या आपलें ऑपरेशन बरें सक्सेस जाल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता आनी ती पुरती बरी जावन आपल्या कामाक फाटीं वचूंक जावंक चुम्यांची तुजी कृपा मागता एकला मस्तू कोरोज आसा ती गूण जावंक आनी ती बरी जावंक तशें तिची दोस्त सोनिया तिची प्रेग्नन्सी बऱ्या तरेन जावं आनी बरो बाळंतेर जावंक जेजो मागता एका भयणीक मोती समाधान मेळो मागता सोम्या जॉन कॉल्डर म्हणल्यार भावाक जेजो ताका जाल्ले बटीन जाल्ले एक्सिडेंट जाल्या गायान परतें इन्फेक्शन जालां आस्पत्रेक एडमीट जाला ह्या भावाक जेजो तूं आपड ताका परतो बरो कर आनी ह्या मस्त कश्टांत आसा एक कुटुंब ह्या कुटुंबाक कश्टांत ते भायर हाड जेजू बोंदेले एका भयणीची सोम्यान जेजू ताजी केज मस्त पाटी वता आनी केज येपटी बऱ्या तरान मुग्दोंक मस्त कन बेजारांत आसा ते सेटल जावन तिका परिहार मेळोंक मागता सोम्यान तिचेर आशिर्वाद घाल सोम्यान जेजू आश्विन म्हणलो एक भुरगो बरो जावन ताची आवय मागता सोम्या त्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल जशीन तशें राव म्हणली भयण आपल्या 82 वर्सांच्या बापायक न्हीद पडना न्हीद पडच्या खातीर मागता सोम्या ताचेर आशिर्वाद घाल बचपे फ्रांसीस म्हणलो भाव तांचो जागो बऱ्या मला विकून असो प्रत्येक कोणी रियल एस्टेटीन येवन हो जागो मोलाक घेवंक आनी घरांतले समस्ये परिहार जावंक मागता आशिर्वाद घाल जेजू एकल्यान दिल्ले पयशे बाबा मस्त येवंक आसात मस्त जाणांनी पयले पयशे दिवंक ना खतीर आसा तो आनी त्या बेगीन ते पयशे फाटीं मेळोन ताणें दिवंक आसलें रीण फाटीं जावचें साध्य कर जेजू प्रवीण म्हणल्यार भावाक ताच्या जाग्याची येन परत आनी एक रेकॉर्ड समज जाला ते कन्वर्शन जावन बेगीन ते जावच्या खातीर मागता जेजो आशिर्वाद घाल सोम्या जेजो ह्या सहर सोम्या इरादे सांगता हांगासरांतले रियेकलाचे इरादे ते सवा कश्ट जेजू तुका भेटून दिता आमचे लागीं सबार जाणांनी मागोवंक सांगलें कश्ट तुका भेटून दिता जेजू फाटल्या आराधनांनी आमी जायते इरादे दवरल्यात आनी जायत्या जाणां सोम्यान जेजू इरादेनी तुजे आशिर्वाद घर जाता हर एक तांचे मागण्यांनी इरादे फळादे कर म्हूण मागता हांव जेजू ह्या आराधने खातीर आमकां दैत्य जन त्याग सॅक्रिफीस करून हें प्रसार करूंक दान दितात आनी कुमो करतात हांगासर पुनान दवरच्या कुमो करतात सोम्या जेजू ह्या सर बऱ्या मनाच्या दानीक आशिर्वाद घाल बेसांवांनी भर तांच्या बऱ्या मनाक आनी तांकां 100 वाटेनी पाटीन दी जेजू हे आराधनांक सोलोवंक आमकां कुमो प्रत्येक प्रसार करूंक कुमो करच्या दिवान वटी विसोमालाक तशेंच आनी ताजे शिबंदी आनी हांगासर आमकां विडियोग्राफी करच्या आनी संगीत दिवच्या भाव भयणी भावांक आनी तशेंच हांगासर आमकां आदार दितल्या कुमो करतल्या हर एक आमच्या डेकोरेशन करतल्या दर म्हयन्याक सगळ्यांक जेजू आशिर्वाद घाल जेजू तुजे आशिर्वाद आनी बर आमी तुजेर सोम्या पातये जावन दिंबेर पडटा आनी आशिर्वाद मागता हांव जेजू सक्कड आमी दिंबेर पडया आमच्या हात उबार सोम्याची स्तुती करया सोम्याची सो आमकां ह्या घडयाळ दैवीक सक्त्यान भरतलो हालेलुया 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 मागया आमी आराधन मुंड्यार उपर जेजू कडे माग भक्तेन ताची स्तुती करया ह्या घडी सोम्याची कृपा देऊन जेजू ह्या घडी तुजे दैवी सगळ्यात बाळय सोम्या 5000 लोकां ते मुंड्या मस्तेन वाडले जेजू 5 सुंड्या आनी 2 मस्ते जेजू हजार लोकां वाडले सोम्या जेजू ह्या घडी तुजी कृपा तुजी सगळ्यात बाळोवन दी सोम्या सर आमची पिढा आशिल्लो जेजू तुका भेटोवन आमचे कस तुका भेटोवन दिता जेजू हर एक कानवडी जेजू आमचे तियांतले वायट ज्यो सगळी कानवडी बंदड कानवडी आमकां सुटका दी सोडवंदा तूं आमचो सोम्या तुका आसा जाल्यार कांय ना अजाप करून तुका सगळ्यात आसा सोम्या तुज्यार आमी पात येता सोम्या जेजू आमी तुजेर पात येता वी बिलीव एंड ट्रस्ट इन यू लॉर्ड वी ब्लेस लेट योर होली ब्लड फ्लो ऑन जीसस let you anointed with your holy blood Jesus heal and touch us Lord let your power come and touch every one of us Lord bring out of Jesus from all the bondage that is covering Jesus we trust you Jesus the आशीर्वाद जेजू hallelujah 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 सुमिता आशीर्वाद मागया येत्या होडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रोपा बोधला नव्यो
सा पृथ्वी महिमा ससना ससना एका स्थळ अर्सिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समास मी नावाडता आमेन. प्रार्थूया. हे देवा उडास विचित्र साक्रामेंट काल तुझ्या कष्टाचो उडास ते आमकां सोडलाय. तुझ्या सुरबणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी भोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो जेतन रथ करताय ससना जा ससना. आमेन. येया नमस्कार करूया. येया नमस्कार करूया. येया नमस्कार करूया.